जमनीच्या वादावयल्यान समाज वावुरपी स्वप्नेश शेर्लेकार हाचे 8 दिवचल पुलिशेंत गुन्यांव नोंद केला। मजगतीं शेर्लेकार हाका अटक जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान समाज वावुरपी पुलीस स्टेशनार जमल्यात। स्वप्नेश हाका अटक केली जाल्यार गंभीर परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिल्या। जमनीच्या वादावयल्यान आपणाक धमकी दिल्या अशी कागाळ कारापूर पंचायतीची पंच वांगडी तन्वी सावंत हिणे स्वप्नेश शेर्लेकारा 8 दिवचल पुलिशेंत केल्या। त्या कागाळीची दखल घेवन पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। शेर्लेकाराक अटक जावपाची शक्यताय आसा। मजगती स्वप्नेश हाका अटक केली जाल्यार गंभीर परिणाम भोगचे पडटले अशी शिटकावणी समाज वावुरप्यांनी दिल्या। आज खरे काकूट हे बहुजन समाजाचे आणि एसटी समाजाची हांगा आधार ना आणि ह्या मनशांक ह्या गरिबांक जर स्वप्नेशा सारको मनीस आधार करता हो सरकार ताचे तोंड बंद करपाक ताका चिड्डुपाक पोलिसांचो आधार घेता। आज खून करता डकयटी आमच्या ते देवळां चोरली चोर मेळनात त्या पोलिसांक पूण असो जर एक्टिविस्ट कोणाक सपोर्ट करता। आज वाळपय पोलीस स्टेशनाचेर राजदीप नायकाचेर कंप्लेन जाल्या, विरेश बोरकाराचेर जाल्या, स्वप्नेशाचेर जाल्या। हे कोण गोंय राखपाक फुडें सरिल्ले मनीस जांच्या लोकां खातीर तळमळ आसा हांकां आज पोलिसांक घेवन सतायता। हांव गोंयकारांक सांगता स्वप्नेशा सारको मनीस आसा तो तुमचे खातीर लढटा, गोंय राखपाक लढटा आणि हाजेर जर अन्याय जाता हाजेर जर आवाज दामपाचो प्रयत्न जाता आतां तुमची परीक्षा गोंयकारांची 70ची म्हणटा वाळपय बिचोले मया आणि आमच्या आतां हांगा पर्याय ह्या मतदारसंघांतल्यान लोक येवन दाखयात आमी स्वप्नेशा बरोबर आसात म्हणून। कित्याक हो लोदा जर अशे जर प्रोजेक्ट येत तुमी लायटीक आनी उदकाक वळवळटाले। आज गोंयान आमकां गांवांनी उदक मेळना, आमी उदकाक वळवळे आनी हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट येतात पळय। कारापूरचे काही ग्रामस्थ आपली जमीन आयडेंटिफाय करपा खातीर जो लोडाचो प्रोजेक्ट जाला ते थंय गेल्लेले, त्याच्या वांगडा स्वप्नेश आशिल्लो आमी आशिल्ले सगळे ते आयडेंटिफाय करताले बेज ऑन द पेपर। ते क्लेम करता की थोड्यो काही भितरल्यो प्रॉपर्टीज टेनंटेड प्रॉपर्टीज म्हणून स्वप्नेश काही डॉक्युमेंटेशनान तांकां हेल्प करतालो आनी तेजी जाप विचारपा खातीर लोकल पंच तन्वी सावंत आशिल्ले, दॅट टायम सरपंच आशिल्ले जेन्ना तांकां परमिशन दिल्लें प्रोविजनल एनओसी। पूण काही ते लेडीज आशिल्ले ती म्हणपाली आमी तन्वीक वचून विचारता, तेणी डॉक्युमेंट्स पळयता आसतना आमचे टेनंटेड प्रॉपर्टीज कितें ट्रेस केल्ल्यो काय म्हणून ती तशीच उठली। त्या प्रोजेक्टाक वयल्यान तन्वी सावंताच्या घरा तिका विचारपाक गेली। तेंच्या वांगडा स्वप्नेश आशिल्लो, स्वप्नेश पूण भायर आसलो, तेच्या घरा कडेन वचूना। तन्वीन तांकां सांगलें की तुमी पंचायतीन आपल्या घरा येवं नाका म्हणून आयज पंचायतीन सकाळीं मोर्चा घेवन गेल्ले सगळे लोक गेल्लेले विचारपाक। आतां आमकां अशें कळून येयला की काय एका पंच मेंबर तिणी कंप्लेंट दिल्या की तिका थ्रेटनींग मेसेज दिला स्वप्नेशान ती म्हणून। सो त्या खातीर आयजच कंप्लेंट रजिस्टर जाल्या सकाळीं, आजच नोटीस सर्व जाल्या आनी आज ताका इन्क्वायरी घालून आपण 3 आपयल्या 6 पर्यंत ताका आतां बसोवन दिला। आतां जवळ 7 जाय दिली। सो आमी हांगासर एक निश्चय घेतला की स्वप्नेशाक जो पर्यंत सोडना तो पर्यंत आमी वयचे ना खंयच्या। तुमी ताका अरेस्टूय अजून करूं ना आनी ताका सोडिना, कसली इन्क्वायरी करता? ताणें कितें डेकॉयटी केल्या तो खून केला कोणाचो? आयज जर लोकां खातीर प्रश्न उठोवपी अशे एक्टिविस्टांक जर अशे त्रास करपाक लागले जाल्यार सरकार कोणाचें? आम जनतेचें की बिल्डर लॉबीचें? गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत।